देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्तांक. गुड मॉर्निंग. बळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन संभ्रमच्या 7व्या दिसाच्या नव्यानाक तुमकां मोगाचो स्वागत. भुरगीं भोव नाजूक आनी सलिसायेन कितेंय पातयेतात आनी कोणायकी पातयेतात. आपणाचें रक्षण करूंक तीं सकाळांत मात्र न्हय सदांच तांच्या वडिलांचेर वंदवून ती रावतात. जर एकल्याक बालपणार आघात जाला तर ताचो परिणाम फुडल्या जिणेंत पळोवंक मेळटा. बालपणाचो अणभव एकल्याक बांदूंकी शकता वा देसवट करूंकी शकता. सांत तेरेजाचे बालपणी गुलाबाची गजडी न्हय आसली. पाणो सेवच्या वेळा तावनूच आवयतावन मेकलेपण अणभव केल्ल्याचो परिणाम तिच्या सगळ्या जिणेंत तिका भोगूंक मेळ्ळो. पूण सोम्याचेर विश्वास तिचे सगळे गाय गूण करूंक पावलो. तर आज आमी सोम्याचेर विश्वास पुडाराचो स्वास म्हणलो विशय नियाळतना अल्तार भुरग्यांचो जुबलेव संभ्रमता. आधुनीक काळाच्या कसल्याच वत्तडांक वळख जायनासतना गुणेस्त भुरगीं जावन वाडोवंक सोमी सोर भुरग्यांक कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच ह्या मिसाचे तेसांव दिल्ल्या पासती मागया. आतां आमी सर्व उबी रावन प्रवेश गीत गावच्या मुखांतर मिसाची सुरवात करया. Pura kurpecha sakura manungya radha vivid kutmatavu vividni kevu pavartan eko taya kalsani ek savu munani aratu sunyatu kavam dita सर्वेस पुरा मुखाच्या रचणारा भेटयता मुलीता सर्वेस पुरा कृपेच्या साकुरा मानून घे आराधन. बो अपूर्वेस सकाळ तुमकां मागता मगच्या भावन आनी भयणीनो देवाक अर्घ दिव्या देव देवाक मान करून पवित्र नावे मिसेचे बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्तते आनी जेजू बाळकते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचो व्हरतो आदार आमकां सदांच दिवच्याक बावडताचे तेणे आमचे थंय ताणें रुता केला. आमी केदाळे मेडिटेशनांत आमकां शिकयलें अशें जावन आसा उस्वास भितर वता आसतना जेजू म्हूण आपय आनी उस्वास भायर सोडटा आसतना हांव तुजो मोग करता म्हूण सांग. आनी हें जेजू म्हूण दिल्लें तें आपोवणें जेजू म्हूण आमी काडिल्लें तें नांव आमकां हर एका वेळार ताचेर पत्तेणी दवरूंक आदार जाता. तर आज भो अपूर्वायेचे वर्ते शिरोनामो जावन आसा सर्वेस्पराचेर विश्वास तुज्या जिवनाचो स्वास. तुज्या जिवनांत तुज्या फुडाराक जाय जालो स्वास जावन आसा तो विश्वास. आज आमी जायतीं जाणां हो विश्वासाक पत्योवन हांगा आयल्या हांव त्यात जेजू लागीं. जेजू आमकां बरें करता, जेजू आमकां पावता, जेजू आमचो व्हरतो संबंध बरो करून आमकां रचून दिता. म्हणल्यार बावडटांत आमी आसतना
आज प्रत्येक तरान ल्हान भुरग्यां बरी आमी जावया, ल्हान भुरग्यां बरी आमचे काळीज नितळ जावं दी, मन उल्हासाचे जावं दी आनी त्या प्रमाणे विश्वासान सर्वेस्परतेन लागीं सरूंक खऱ्या काळजाची बऱ्या मनाची जावच्याक सोम्या लागीं करपा मागता आसतना चुकोन आमी पडल्या हांव सांग बरो तसो विश्वास सदांच आमचे थंय आमी जिये नासतना फुडार असो स्वास करून घेवंक नासतना जियेले हांव तर देवा लागीं करपा मागया आमकां बरें कर, आमकां नितळ कर, आमकां तुज्या वर्त्या विश्वासाच्या दायजांत वांटेली कर म्हण मागया. आमची पातकां वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनांचे तोंडांत दुसरून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच हांवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देवा आमची काकूत कर, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सर्पदेदा ससनाच्या देवांक तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुवें तुज्या मानान नवी रचना केली आनी आमचे मनशा जैम तुका एकवटलें. तुज्या कृपेन आमकां अदीक अदीक ताचे सारके कर म्हण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पराचे उतार म्हाका पावलें. आवयच्या कुसव्यान तुका रसचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें आहा सरेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो पूण सरेस्परान म्हाका जाप दिली. हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जशेंशी हांव तुका धाडटां तशेंशी तुवें वचोवंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसां. उलयता तो सरेस्पर. देवाचें उतार हें. देवाचें उद्गार. तुझी सोबत
सोमून सुबदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर मुझ्या उल्या कांदीऊन मुझे तारण कर मुझे तोंड तुझी सोड परगटलेले सोया मुझे तोंड तुझी सोड परगटलेले जा तू सर्वेस्पोरा मुझे खड़ा मुझे भद्र देसो आसरो जा तू मुझे जीवाटोचे कोटे कित्याक तू एकलोच मुझे खडप आनी मुझे कोटे नैवे देवा मुझ्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवा मुझे तोंड तुझी सोड परगटलेले सोया मुझे तोंड तुझी सोड परगटलेले तू धन्या मुझो एकलोच भरवोसो मुझे तरणे प्रायर्ता तुजेरच मुझो विश्वास जल्मात हांव तुजेर हांव तेंकून रावला मुझे आवेचे कुशींत हांव तूच मुझो चलयना मुझे तोंड तुझी सोड परगटलेले सोया मुझे तोंड तुझी सोड परगटलेले हालेलुया 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 ल्हाना भुरग्यांक मुझे सरशी येवंक सोडा तांकां आडयनाका कित्याक सर्गीचे रास तसल्यांचेर ससय हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकान तांकां जेजू सरशी हाडली शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्टायले तवळ जेजू तांकां म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा तांकां आडयनाकात कित्याक सर्गींचे रास तसल्यांचे सय उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयचो फुडें सरून गेलो देवाचें उतर हें ह्या संभ्रमाचे वर्ते उल्हास तुमकां पाठयता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सुम्यान अपुरबायतरान आमकां सांगाता हाडला त्यात बाळक जेच्या सर भक्तिकांक सांगाता मेळोन एका मनाची एका काळजाची ल्हाना भुरग्यां बरी जावंच्याक आमकां आपोवणें दिलां तें आपोवणें आमी घेता आसतना आमच्या जिवनांत देवा वयर आमी दवरलो विश्वास कसलो आसा म्हणल्या विशयांत आज आमकां चिंतप करूंक हाचे पयलें वचप आनी हाचो वांजेल आमकां प्रेरण दिता चड जावन आमी कोणा कडेन विचारलें जाल्यार तुजी आनी जेजूची मिलाकात कसली म्हण आमकां मेळचो जावाब जावन आसा हांव जेजूक पाती येता हांव वांजल वाचतां हांव बायबल वाचतां मातने आसता हांव मिसाक वेता आनी जेजू म्हजो आनी हांव ताचो या ताची म्हणल्यार एक जाप आमकां पळोवंक मेळटा
आणि ही जाप आमकां आयकत आसतना आमी जेजूची वळख आसली जेजूच्या मोगांत जियोवची म्हणून आमकां कळीत जाता. जायतीं जाणां आमी चिंता कातोलीक म्हळ्यार आमी देवाचेर पातयणी दवरून फकत मिसाक वचें थोडे कायदे पाळचे इतलें मात पुरो म्हूण. पूण तें पावना. ती फकत सुरवात ती जाय ती नासतना आमी जियोंक जायना. ती फकत सुरवात जावन आसा. आमची मालगडी कातोलिकां आमची हांव बापय देवाच्या वर्त्या मिलाखतेंत एक जावन जियेल्ली. कितें ताणें केलें ती जेजू कोण म्हूण जाणा जाली. जेजू सांगता एक जावन जियोंक ताणें प्रयत्न केले. ताणें जेजू पाटलाव केलो तांच्यात त्या वर्त्या कालतेपणांत नेणटेपणांत आनी बरेपणांत. तर आज हांव आनी तूं त्या जेजूक कशी वळखता. ह्या त्या जेजूक आमी मेळ्ळ्या गी जेजूचो अनुभव आमकां जाला गी जेजूचो पाटलाव आमी केला गी. जेजूक आमी समजून घेवचें. ह्या जेजू विशयांत आमी नियाळ करचें. ह्या जेजू विशयांत आमी वाचचें. हें पयलें मेट जावन आसा. आमी जस्ट आराम करची बिगिनर्स मात्र. बॅप्टिजम आमचें जाला. बॅप्टिजम जाल्ले क्षणांत आमी संपूर्ण क्रिस्ताची जाल्या म्हणूंक जावचें ना. त्या देखून आमी जेजूची मिलाखत करता आसतना when we encounter Jesus we have 3 levels. 3 मेटां म्हूण आमी सांगता. हें पयलें मेट आमी ताका समजून घेवचें. ताची वळख आमकां जावचें. दुसरें मेट जिवनांत तसो अनुभव करचो. आमच्या जिवनांत एका तरेची बदलावण जावची. आमी ल्हान आसतना जेजू कोण म्हूण आमकां आमच्या वडिलांनी सांगलें मालगड्यान सांगलें हांव बापायन सांगलें आमच्या याजकांनी आनी दोतोरच्या टिचरांनी सगळें आमकां जाणवाय दिली. ती जाणवाय आमी काडून मुखार वचोन आमच्या जिवनांत तसो अनुभव करूंक आमकां वाट जावन आसा एक आत्मीक सखत विश्वास. सोम्येचेर विश्वास दवरता आसतना सोम्येचेर बावडटां जियेत आसतना आमी त्या प्रमाणे वाडावळींत व्हड जाता. कालच्या ते दिसा ऑस्ट्रेलिया जावन आयिल्लीं दोगां तरणाटी डायना आनी चिवन ती म्हाका मेळ्ळी आनी अशें उलयता ल्हान मिलाखत आमची जाली. आनी त्या वेळार चिवन म्हणा लागलो फादर तुमकां आमी पडटा रेतेर मंदिरान मेळच्या पयलें आमचें जिवन कशें आसलें म्हण हांवें तुमकां सांगलां. पूण थंय रेतेरीक आयिल्ले उपरांत थंय आमचे कुमसरां आराधना कावन्सिलींग आनी जाल्ले उपरांत देवाचो वर्तो अनुभव त्या जेजूचो खरो अनुभव जाल्ले उपरांत तसो मोग आमी जियोंक शकल्या. त्या मोगाचो अनुभव आमच्या जाल्ले उपरांत आनी कितेंच आमकां उणें ना. तसो आमकां ताचे उपरांत आमच्या जिवनांत संपूर्ण बदलावण जाल्या. फादर म्हणा लागलो आमी कशें आसल्या दोगां आनी खंय आसल्या खंयच्या परिस्थितींत आसल्या एकामेकाक चड आमी वळखनातल्या. पूण देवान आमकां लागीं हाड त्या रेतेर मंदिरांत परत परत आमी देवा लागीं मागता आसतना देवाची वाट ताणें आमकां उक्ती करून दवरली. थंय आमची बदलावण जाली आनी त्या बदलावणेचो मोग देवान आमच्या काळजान वतलो. त्या देखून हें डायना म्हाका मेळ्ळें हांव डायनाक मेळ्ळो. आनी अशें आसता आमच्या जिवनांत कांय वळवळे कळवळे वाद विवाद जायना म्हूण ना. आमच्या थंय कांय वंदवणी जायना म्हूण ना. सगळें जाता. थोडे फावटी आमचो बावडटी तो दंडळटा. पूण आमी जेजूच्या मोगात हांव केन्नाच पयस सरोंक ना. तें आमचो व्हरतो आधार जावन आसा. तो आमचो स्वास जावन आसा. जेजू मोग ताचेर आमची पातयणी ताचेर विश्वास तो आमचो स्वास जावन आसा म्हणा लागलो. आनी तो म्हणटा आज कितलेशे जाणांक आमी त्या मोगा विशयांत सांगोंक शकल्या. कित्याक तो मोग आमी अनुभव केलो. दुसरें मेट तें जेजूचो मोग आमी अनुभव करचो. आज जायतीं जाणां आमी हांगा आसा. इतल्या व्हडा संख्यान आमी आयल्या तर जेजूच्या मोगांत आमी एक जाल्या. बाळक जेजून आमकां जायत्या आशिर्वादांनी भरला. त्या बाळक जेजू लागीं आमी सरता आसतना आमी तसो मोग करता आसतना वर्त तरान ताणें आमचो मोग केला. त्या खातीर आज आमी हांगा व्हडा संख्यान आसा. मोगेच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत जायते फावटी आमी देवाक सांगता आसतना
तसो अनुभव जोडता आसतना देव आमची मेटा मुखासून व्हरता, आमच्या जिवनांत तो बदलावण करता. हांवें न्हय, हांव केदाळा सांगचें आसा, आमच्या जिवनांत एक महायोजन देवान रुपीत केला. ते महायोजन हांवें संपूर्ण करच्याक न्हय, म्हजें हांव तें तांक ना, म्हाका तें सकत ना, पूण त्या महायोजनांत हांवें सहकार दिलो जाल्यार देवूच तें योजन संपूर्ण करतालो, फळाभरीत करतालो, सार्थक करतालो. हे देवाच्या वर्त्या अनुभवांत ताचेर बाबार्थ दवरन, ताचेर विश्वास दवरन आमी जियेत आसतना साध्य जातलें. जसो अनुभव आमकां जाता आसतना तसो चड आनी चड मोग करूंक आमी पाव जाता. ह्याच दोगा भुरग्यांक इनिशियल लेवल हांवें ती रेतीर येता पळयलें जावन आसा. आनी हांव म्हणटालो तुमी देवा कडेन मागा, जेच्या मोगान बरा खंडीत जावन तुमचें जीवन बदली जातलें. इतली इतली बदलावण हाडल्या गे मोगाचें न्हू. ते म्हणटात तो मोग देवाचो आज अनुभव केल्लो आनी केन्नाच आमच्या काळ जाता न्हू तो भायर वचो ना. कित्याक तसलो एक अनुभव तांणी जोडला. बरो अनुभव, आपल्या जिवनांत परिवर्तनाचो अनुभव, आपल्या जिवनांत रुपांतराचो अनुभव ताणें भोगल्लो जावन आसा. आनी जायते जाण आमी रेतीर वता आसतना टेस्टिमनी दिता. कित्याक ताचो अनुभव आमी जोडला, ताच्या अनुभवान आमी एक जाल्या. आनी तिसरें मेट आमी पळयलें जाल्यार विटनेसींग जीजस, जेजूके खरें सक्स जावचें, जेचें बरेंपण आमी सांगला, जेचो मोग आमी अनुभव केला आनी तो अनुभव आमचेंतल्याक दवरचें न्हय. आमी हेम्मे भोगूंक जाय मोगाचें न्हू. व्हडा मोगान आनी व्हडा संतोशान तो अनुभव केल्ले आमी हेरां देन तो वांटून घेवंक जाय. त्या खातीर जीवन म्हाका म्हणा लागलो, आज हांव जायत्या जाणांक एका कावन्सिलर लागीं पडटा धाडटा आसतना ते म्हणटा तुका जीवनान धाडला, ताका सदांच पळयल्लें म्हाका वळख ना, ह्या म्हज्या मतीक येना, पूण ताणें धाडला म्हण म्हाका कळ्ळी जाता. कित्याक ताणें देवाचो मोग हांगा अनुभव केल्लो वर्त्या तरान. तरणाटो तो आसतना आपल्या जिवान खंयच्या खंयच्या तरान ताणें खंयच्या वाटेन चलोवंक चिंता आसतना देवान ताका सारक्या नीट वाटे काडलें जावन आसा. ताचेर विश्वास दवरल्या देखून भावार्थाची उसाळणी केल्यार पावना मोगाचें न्हू. प्रसार आमी करूंक जाय. कितें प्रसार आमी करतले? आमचें जिवीत आमी प्रसार करूंक जाय. तिसऱ्या मेटार कोण आसात ती देवाक भोव लागशिल्लीं जातात. सर्वेस्वराचेर तांणी विश्वास दवरला, त्या देखून तांचो स्वासत हांवें पयलें म्हणल्यार बरें. आमी विश्वास भितर काडटा आसतना जिजस म्हणजे आमी विश्वास भायर सोडटना हांव तुजो मोग करता. आय लव यू जिजस, आय एम विथ यू जिजस. तशें आमी म्हणटा आसतना सगळो दीस, सगळी रात, दिसाचे 24 घंटे आमी जेच्या वर्त्या मोगांत तो उस्वास सोडूंक जाय. आनी सर तेसा वंदवण्यो आमचे दोन पयस सरूंक शकतात केन्ना आमी देवा खरें साक्षी जाता आसतना. कोण कुमसाराक आनी कावन्सिलींग येतात तांच्या जिवनांत तांचे लेवल कळीत जाता मोगाचें न्हू. खंयच्या मेटात ते रावल्यांत कुमसाराचे सक्रामेंत आपुरबाय तरान आमी संभ्रमलो तर तांतो जावची बदलावण व्हरती. थंय आमची मिलाखत जेजूची आनी म्हजी, जेजूची आनी तुमची त्या कुमसारच्या सक्रामेंतान नितळ निर्मळ जावन भायर येता आसतना जेजू म्हज्या काळजांची येता, जेजू म्हज्या जिवनांची येता, जेजू म्हजी जिणी बरी करता. कित्याक हांव नितळ जालां आनी नितळ जाल्या. थोडे फावटी कितें करता आमी 4 पातकां सांगलीं, म्हजें कुमसार जालें, पाटीं गेलो आनी गेलीं. मोगाचें न्हू. नितळ निर्मळ कुमसार म्हळ्यार सगळें तुजें जिवीतच सोम्या मुखार उक्तें करन दवरचें जावन आसा. आनी एकादो वेळा आमी खाली नामके वाचते नांवा खातीर मात्र कुमसार जाले. हांव जर आनी पयल्या मेटारच आसा ल्हान भुरग्यांक आमी शिकयलें जावन आसा तूं कुमसार वचून सांग तितलें मातयेन सांगतात. उपरांत तुजें वाडा व्हड जाता तांकां खळी जाता कशें बरें कुमसारां जाय जाय. जेचो अनुभव ना, मिलाखत ना, जस्ट क्रिस्तांव गुंडायना. हांव थंय वेता, हांव हांगा वेता, विणवणेच्या ग्रुपांत आसा, रेतेरींत आसा, खंयच्या कडेन गेल्यार कांयच फायदो ना. कित्याक तुज्या काळजांत देवाचे वर्त मोग सर्वेस्पराचेर पातयणी ती ना तर तुवें खंय गेल्यार कांयच फायद्याचें ना. त्या खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी आमचें जिवन वर्त्या तरांचेच्या अनुभवान जियोंक जाय. जायतीं क्रिस्तांवां जस्ट शालो लेवलार आसात. मायकल जॅक्सनाचे मून वाग तुमी आयकलां जावंक बरो.
मुखार वेता म्हूण चिंता पूण पाटींत वेता. जायते फुडें आमी मागण्यांत आसाव, जायते फुडें आमी रेतेरी वेता, जायते फुडें आराधना वेता, जायते फुडें नव्यान करता म्हूण चिंता. पूण आमच्या जिवनांत बदले जाला गी, आमच्या काळजांत तसलो खरो जेजू जियेता गी. आमच्या काळजांत देवाचें उतर परगट तरान राज करता गी म्हणून आमी पळोवंक जाय. देवासपणांत आमी वाडल्या तर भितरली बदलावण जाता. आनी हाका एकच गुणा, आमी दीस वेता वेता सम्याची जाता, सम्याचेर बाबार्थ दवरता, ताच्या वयर आमचें जिवन होंदोन आसा. पयल्या मेटार आसली कश्ट येतना, पिडा येतना, समस्या येतना देव आसा गी म्हूण दुबावतात. त्या देखून आमी थोडी देव निजाकी आसा गी म्हूण सवाल करता ताका. तुजो बाबार्थ दंडळटा, ल्हान संगतीनी तुका जेजू मेन न्ही, त्याच्या बदलाक तुजें हिलींग मेन जाता. तूं कितें करताय आनी हांव कितें करता, म्हाका थंय पेकोणी मेळत जाय, हांवें तें गूण जाय जाय. पूण जेजू आनी म्हजी मिलाकत कितली जाल्या, जेजूचो अनुभव कितलो जाला, जेजूक हांव कशें साक्ष दिता म्हणल्या विशयान आमी चिंतिना. बाकास हिलींग त्या खातीर आमी येणें तेणें धांवचें आज आमी पळयता. सगळें मेळत जाय, ग्रेस्त जाय जाय, प्रॉस्पेरिटी जाय जाय, तें मात्र म्हाका पडोन गेलां. आमी उलयता फकत प्रॉस्पेरिटी गॉस्पला विशयान, शिवाय त्या सम्या थंय एक जावन सम्याच्या कश्टान वांटेली जावंक आमी चिंतिना. तर आमचे दुसरे मेट या तिसरे मेटार आमी ना म्हणून सांगत. दुसऱ्या मेटार गेल्यात म्हूण पळोवचें कशें. जेची मिलाकत जाली तर जीजस इज माय प्रायोरिटी, ही इज माय आयडेंटिटी. दुसरो म्हाका कोणूच ना, जेजू शिवाय जेजूच म्हजो. आनी ताचे लागी आसतना मोरी माय कशें जेजूक आपल्या गर्भांत, आपल्या काळजांत, आपल्या जिवनांत दोवनची येली गी. त्या देखून तिची मागवणी तिणें होगडोन घेवंक ना. हांव आनी तुमी मगाच्या भावनांनी भिडनो आमच्या जिवनांत मागवणी होगडोन घेनासतना बऱ्या तरान जियोवच्याक आमी जेजूक आमच्या जिवनांत पयलो स्थान दिवंक जाय. जेजू कडेन मागोवन आमचें डिसिशन घेवंक जाय. आनी त्या वेळार जेजूचो खरो अनुभव जाल्ली आमी जेजू सांगता एक जावन जियोंक शकतले. हांव तिसरे मेट जेजूक साक्ष जावचें. जेचे सीस तुमी पळयले जाल्यार कळी जाता. पयल्यान पयलें ते ताचे सांगता गेले, ताचे सांगता रावले, ताणें करची 16 जबानांनी पळयली. आनी कितें जालें, जेजूक धरना जिवशी मारूंक म्हणून व्हरता आसतना सगळे पळापळ घेतले. पयल्या मेटार आसले ते, पूण दुसरे मेट घेतना जेजू आपल्या पवित्र आत्म्याक तांचे वयर धाडटा. पेंतेकोस्ता दिसा तांचे वयर तो देंवता आनी त्या वेळार ते बळवंत जातात. जेजू खरो अनुभव तांच्या सगळ्या कुडींत, तांच्या सगळ्या काळजांत जाता. आनी त्या वेळार तो अनुभव ते घेतात आनी धैर्यान भरतात. तिसरे मेट कितें जालें, गेले राष्ट्राच्या कोणच्या कोणच्या संवसाराच्या कोणच्या कोणच्या ते गेले आनी जेजूची सुवार्ता परगट करूंक शकले. आज आमी सांगता मेळटा आसतना सर्वेस्पराचेर बावार्थ आमी जियेत आसतना, ताचेर पातयेवन रावता आसतना आमचे फुडारचो स्वासत सर्वेस्पर जावंक जाय. कसो हर एका वेळा त्या सर्वेस्परा सांगता आमी जियोंक जाय मोगाचें न्हू. आनी असलो बावार्थ आमी जियेत आसतना खंयच्याक भियोवची गरज ना. कश्ट येता आसतना देवूच आमच्या सांगता आसतलो. थोडे फुडें आमचो बावार्थ दंडळटना आमी भियोवचें नाका, हांव कसलो क्रिस्तांव गाय. बावार्थ दंडळचो स्वाभावीक जावन आसा, पूण बावार्थ दंडळटा आसतना बावार्थ जावन पयस वेचे न्ही, विश्वास हाडचो न्ही. तेच्या बदलाक त्याच समयाचो अनुभव केल्ले आमी कितले कश्ट आयल्यार ते मेट उतरोवंक समय आमचे सांगता आसतलो म्हणून व्हरतो बरोसो आमचे थंय सदांच आसूं दी. ल्हान भुरग्यांचे व्हरते निदर्शनां दिलां. इसाया प्रवादीच्या ग्रंथार आमी पळयलें जाल्यार म्हाका कांयच कळीत ना, हांव नेणटो भुरगो, म्हाका कितें उलोवंक कळटा. देव म्हणूंक लागलो हांव आसां, हांव तुज्या सांगता आसतना तुवें भियोवची गरज ना. सोमी म्हणूंक लागलो तुजो पवित्र आत्मा तुजे थंय येता आसतना तो तुका उलोवंक शिकयतलो, कितें सांगत जाय तें शिकयतलो. त्याच प्रमाणे सर्वेस्पराचेर बावार्थ दवरन ताचेर पातयल्ल्यांक तस स्वास जावन आसा. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यांक तस वाट जावन आसा. सर्वेस्पराचेर वर्त्या पातयणेन कोण सांगता तसो अनुभव करन ताका साक्ष दिवंक मुखार वता. तांकां बळ आनी धैर्य आनी वर्त्या उजवाडाचें जिवीत तस समी जावन आसा.
तर हर एका भुरग्यां पासत आज आमी मागया ल्हाना भुरग्यां बरी आमचो बाबार्थ वाडोवन दी आनी सोडोवन दी देवा वरती पातयेणी आमी दवरया तो शिवाय आमकां दुसरो कोणूच ना आमेन. समोर बापा तुझ्या पायांतळा हुपून दिवच्या आकाश तुका या पवी बलिदाना घे बापा घे उडो घे वाय घे आमचो भेटून दिता Kristama sartan bodo purata ge bapa ge udo ge wa ge hamsowa kaniksa भेटून दिता Kristama sartan bodo म्हज्या मोगाची बाबडीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पददा देवा बापा मानतात असले जामणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या केपुसुदां जवा सर्विस्पोर म्हणून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा खरी भक्ती आनी शांतीतून आमच्या काळजांनी उपसायताय देखून त्या यज्ञावरी तुका महिमेन देवा पावतो मान आमी दिसो कर आनी अपवित्र गुटान वांटो घेवन विश्वासीपणा एका माना जणेका काळजाचे आमी जावंक निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वसोया आमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सर कळे आणि सत्य आमी तुका देन वसोवंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो जेजो वरवीं आमच्या सोडवणचे ससणी योजन उक्तें जालें आणि त्याच सोडवणदारान आमचो असोय मोग केलो की ह्या संवसारा येवन कष्ट म्हण आणि पुन्हा जन्मपणा वरवीं नवे जिवीत आमकां दिलें त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचो सदळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. Sorvesporto Sărăcanii s-o boca tuja voi pava Vor să ghitu ca cei 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 Sorvesporacina e tata ca cei Vor să ghitu 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 ca cei. बापा खरंच तू पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडो आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परिच्छेवण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तें करळचें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबट सकट परगचुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापाचे क्षमण आसतणी पुन्हा जिवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूत कर तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कर्मरी देवाचे माये संगती भगीन धर्मदूता भगीन सुजे आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससणीच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुमेचेर विश्वास दवरल्यांक सदांच सक्ते बरी जावच्याक आनी खऱ्या उर्बेन भरच्याक ताणें शिकयलेलें वर्तें प्रार्थना भक्तेन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवा दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतली वाटय. कित्यार सुरती पदवी आनी महिमा तुजी ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिव्यात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ओ मुगेच्या बाबेणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू हाचे वयर आमी पाती आनी दोन बाबार्थान बरोवन असो आमच्या फुडाराक जाय जालो स्वास जावन आसा म्हूण पातयल्यार सगळें ताच्या वर्तें योजन आमचे थंय जारी करतलो रुपीत करतलो पोंता पावयतलो हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी म्हाका पावना पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली काळजांत आयिल्ले जेसू हांव तुका हरकां दितां एका ल्हान भुरग्या भाशेन हांव म्हाकाच तुका समर्पितां जशें एक ल्हान बाळ आपल्या बापायच्या वेंगेंत आसतना कसल्याच संगतीक तें भियेना गी तशेंच हांवूय तुज्या हातांत आसा म्हूण रडपात येता सोम्या सोम्या सांतेर जान ल्हान कामांनी तुजो मोग केलो व्हड व्हड संगती आपणाच्यान करूंक जायना म्हूण ताका समजलें देखून ल्हान कामांनी ताणें सर्ग सोडलो जेजू आज हांवूय तुज्या हातांत एक ल्हान बाळ म्हूण समजून म्हाकाच तुज्या हातांत दितां तुवें म्हजी वाट व्हरच्याक संपूर्ण रितीन हांव तुजेर बरवसतां सोम्या तुजो अनुभव म्हाका दी तुजो मोग म्हाका दी सोमिया वासा तुझ्या हातान नाकाय कदमाका तुझ्या गोपान ल्हान सोमिया व्हड उतरानांत हात दंसलय म्हज्या फुडारांत सोमिया वासा तुझ्या हातांत नाकाय कंत म्हाका तुझ्या गोपान ल्हान सोमिया व्हड उतरानांत हात दंसलय म्हज्या फुडारांत सोमिया वासा तुझ्या हातान नाकाय कंत म्हाका तुझ्या गोपान ल्हान सोमिया व्हड उतरानांत
हद्दंसलय मुझ्या फुडारांत सोमिया वासा तुझ्या हातांत नाकाय कत म्हाका तुझ्या गोपान ल्हान सोमिया व्हड उतरानांत हद्दंसलय मुझ्या फुडारांत सोमिया वासा तुझ्या हातांत नाकाय कत म्हाका तुझ्या गोपांत ल्हान सोमिया व्हड उतरानांत हद्दंसलय मुझ्या फुडारांत ल्हाना भुरग्यां बरें तुमी जाल्ल्या करीत सर्गाचे राज रिगोंक तुमच्यान जावचें ना म्हणटा आमचो स्वामी. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या परजेक तरेतरेचो आदाधीन तो तिका सांबाळता आनी चलयताय. तुज्या कणवळेन आतांच्या आनी पडल्या वायट आमी वखद मेळोवन दी. ह्या बरी आसत्या जिविताच्या देण्याचो गरजेचो आदार घेवन अदीक व्हडा विश्वासान सजनाचे दिनी जोडून आमकां फुडें वचचें कर. तुजो करो अनभोग जोडून तुका करे सक्सेस आमकां निर्मी हो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवे दाते बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. ल्हान मेटांनी बुरवश्याची जिणी ह्या शेवटा काल बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त आचरण करूंक आमी तयारी करता आसतना आज 7व्या दिसाचें नोवेन आमी करते आसा. आनी आयचो विशय आसलो सुमयेचेर विश्वास फुडाराचो स्वास. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना सर्व भुरग्यांचो जुबल्यो आमी हांगासर आचरण करता. जायतीं भुरगीं ह्या मिसाक आयिल्लीं आसात. हांगा भितर थोडी मात्र दिसतात पूण भायर जायतीं भुरगीं आसात. तुमी खंडीत जावन आराधना वेळार पूण शेतां भितर येवन हांगासर मुखार दिंबयेर पडी येता वा हांगासर धरणीर बसूं येता आनी प्रत्येक जावन तुमचे पासत विशेष मागणे आनी आशिर्वाद आसतले. आनी ह्या संदर्भी आमी विशेष रितीन उल्लेख करूंक फावो सेक्रेड हार्ट हायस्कूल कुलशेकर हांगाचीं जायतीं भुरगीं आयल्यांत भायर थंयसर भोवन आनी भयणीनो भुरग्यां खातीर विशेष मीस आज परत्यान सांजेर 6 वरार उक्त्या मैदानार आसतलें. तुमकां कळीत आसा हें एक व्हडलें भुरग्यांचें फेस्त हर एका वर्सा आमी आचरण करचें आनी भुरग्यांक साध्य जाता जाल्यार जेजू बाळकाच्या नेस्नान वा सांत तेरेजाच्या नेस्नान धाडून दिवचें. आनी हें आमच्या भुरग्यां थंय बाळका जेजूची भक्त तशेंच संता भक्ता थंय गौरव रुता करूंक एक ल्हानशें मेट आमी काडचें. आयच्या ह्या पुरबायेच्या दिसा 7व्या नोवेनाच्या दिसाचें 4 मीस आमचे संगी भेटोवंक आसात मनदेक बाप रिचर्ड क्वाड्रस कापुचीन मेळाचे. जेल रोड हांगासर तांची मॉनेस्ट्री कॉवेंत आसा आनी थंयसर डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर आसा ताचे ते डिरेक्टर जावन आसात. गांवान मुद्रंगडीचे चिक्कोडी बेंगलुरू आनी पेरंपल्ली हांगा सेवा दिवच्या सांगाता पडटा डिवायन रिट्रीट सेंटरांनी
कोंकणी विभागांत तांणी तांची अपुरबायेची सेवा दिल्ली आसा आनी आमी केन्नाय तांचो सहकार विचारलेल्या वेळार हांगासर जावं मीस पेटोवंक वा आराधन चलोवन व्हरूंक ते सदांच हस्त्या तोंडान तयार आसात. बाब रिचर्ड, आयच्या दिसा तुमी हे मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थबरें शर्मावन दिवन आमकां सगळ्यांक देवाच्या कृपेन भरलेल्या खातीर तुमकां हांव काळजांत तावन ह्या सर भक्तिकाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तांचे बगलेन आसात फादर रायन पिंटो, आमचो वकील पदराब. तुमकां जर कानुनाक लागती कांय सहाय जाय जाल्यार म्हयन्याच्या 4थ्या सोनवारा तो हांगासर आयतो आसा, ताची माहीत आनी जाणवाय दिवंक. ताचे उपरांत हांगासर आसा बाब अनिल वेगस, गांवान वामनजोरचे खरमिलीत याजक, प्रस्तुत बेंगलोरांत आसच्या दिव्य सदन ह्या कॉवेंतांत तांची सेवा आसा. आनी दियोकोनो मोविन पिरेरा गांवान काटपाडीचे ह्याच मेयांत तांची वोड आसतली. तांकां तशेंच कॉयरिस्तांक, वाचपां वाचल्यांक आनी इतल्या व्हड संख्यान परत्यान आयच्या दिसा ह्या नोवेनांत भाग घेवच्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक आमी ताळयो करया. बरें, फाल्यांचो दीस आयतार आनी विशय आसा जावंक क्रिस्त सारकें दिलां आपोवणें. आनी ह्या दिसा दोतोन शिकयतल्यांचो आमी जुबल्यो आचरण करता. उडास दवरा, फाल्यां सकाळीं 6 वरां तावन धरून सांजेच्या 7:30 वरां पर्यंत सक्कड मिसां हांगासर आसतली. दनपारांचें जेवण तशेंच आराधनी आसतलें. आमकां वॉलंटियर्सांची गरज आसा. फेस्ता दिसा 2 दीस मांडवळ घालूंक आनी तुमी थोड्यांनी येदोळूच नांवां दिल्लीं आसात. आमकां हेरी थोडे कुमकेचे हात जाय. त्या देखून तुमची नांवां आनी फोन नंबर थंय भायर रुकामळांत कावंटर आसा, आमचे वॉलंटियर्स आसात, तांचे लागीं तुमी दिया आनी उपरांत तुमकां आमी संपर्क करतले. आतां मिसा उपरांत आराधन आसा. जे कोणाक आराधनाक रावूंक जायना तुमी सगळ्यांनी रावल्यार व्हरती खुशी, पूण कोणाक अर्जंट वचूंक जाय तुमी जेवण सेवचें. आनी उपरांत आराधन आसा. आराधन जाल्ल्या उपरांती जेवण आसा. जे कोणाक केल्लें जिरोंक जाय तुमी आमकां इल्लो कुमके हात दिलो जाल्यार सांजेच्या मिसाक थंयसर भायर चेर मांडूंक आदार जाता. तुमी एकल्यान एक चेर दवरलें जाल्यार 5 मिनटांनी सगळो गुडो चेर आनी बरोवंक जाता. हांव चिंता खंडी जावन तुमी आदार दितल्यात म्हूण. आनी वॉलंटियर्सा लागीं एक विनंती, 1 वरार आमी सक्कड गुडो हो चेर आनी भरतले. त्या देखून माटवा भितर वाहनां पार्क करिनासतना तुमी तो जागो खाली दवरचो. भोवनी बडिनो, तुमी थोडी नवी आयिल्लीं आसतलीं, त्या देखून पोरण्यांक सांगल्यो थोड्यो वस्तू क्विक जावन हांव सांगता. कितें म्हळ्यार ह्या वर्साक बायबल डायरी आमी कोंकणी, कन्नड आनी इंग्लीश भाशेन छापलेली आसा. हर एका दिसाची वाचपाचेर नियाळ, सांताची जिणी आनी सर्व नोवेनां आनी मागणी ह्या बायबल डायरीर आसा. ती भायर स्टॉलान मेळटा. तशेंच मिसां आनी दान दिवंक तुमकां अवकाश आसा. जे कोण 3000 आनी चड दिवन मुर्दोम रावता तुमकां फेस्ता दिसा आमी वाती वांटतले. आनी थंयसर भायर वता आसतना एक दोण आसा केल्ली आसा जुबलेवाच्या वर्साक. जुबलेवाचो विशय घेवन ताचे भितर तुमी रिगा जुबलेवाच्या वर्साक उडासाक एक सेल्फी, एक फोटो काडा. तशेंच सांत तेरेजाच्या शांतीपणाची शताब्दी आमी आचरण करता आसतना थंयसर तिच्या मानाक तशेंच जुबलेवाच्या वर्साच्या उडासाक एक अपुरबायेचें एक्झिबिशन आसा केल्लें आसा. तुमी बागलार रावन थंयसर एक सेल्फी काडा, कित्याक थंयसर बरयलें आसा सर्गाक सांत तेरेजाचें लिफ्ट म्हणून. तोय उडास तुमच्या जिवितान अमर आसूं. भितर वचून एक्झिबिशनाची सोबाय साका. ह्या नोवेनाच्या सुरवेच्या दिसा हांवें तुमचे लागीं सांगिल्लें की ह्या वर्सा आमी 2 व्हडलीं योजना मांडून हाडलेलीं आसात. कितें म्हळ्यार दुर्बळ्यांक घर बांदून दिवचें आनी 100 भुरग्यांक सांत तेरेजाच्या शताब्दी संदर्भी 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें तसलें. आनी जर आमी हाताक हात मेळयलो वा फुलाची पाकळी दिली जाल्यार नोवेन मुग्दोवच्या पयलें आमकां 100 दानी मात्र न्ही ताच्या की सडीत मेळटले म्हूण. काल नोवेनाचो 6वो दीस आनी कालच्या राती पळयत आसतना सुमार 70 जाणां 70 जाणांनी
ह्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवच्याक व्हडलें मोन दाखयलेलें आसा. एका भुरग्याक 10,000 रुपयान आमी स्कॉलरशीप जमो केल्लें आसा. त्या देखून उदार मोन दाखयल्ल्या सकट दानींक आमी घट्ट 2 ताळयो दिवन अभिनंदन पाठोवया. कशें दानी मुखार आयिल्ले की तशेंच जायतीं जाणांनी आमकां फादर आमकां स्कॉलरशीप दिवी येता की आमकां कश्ट आसा म्हणून विचारलेलें आसा. म्हळ्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमचे भोंवतणी गरजेवंताय आसात. दुसरे कडेन न्हय, आमच्याच समाजांत, आमच्याच वर्तुळांत आमचेच क्रिस्ती भाव आनी भयणी भुरग्यांक शिकप दिवच्याक कश्ट ते आसात. त्या देखून जर आमचे लागीं आसल्ल्यांतलें आमी हेरां संगी वांटून घेतले जाल्यार तांचो कुरीस वोवूंचे तें वा तांणी जावन तो वोवूंचे तें आमी इल्लो कुमके आदार दिल्ले बरी जाता. त्या देखून आनीक आमकां थोड्या दानीची गरज आसा. खंडीत जावन तुमी तुमचे मदें असलें उदार मोड दाखोवचें खंडीत आसतल्यात. जर 100च्या की चडीत आमकां दानी मेळटात जाल्यार ते पयशे आमी ह्याच शिकपाच्या स्कॉलरशिपा खातीर उपयोग करतले सोडून दुसऱ्या खंयच्याक न्हय. त्या देखून तुमी आनीक उदार मोन दाखोवंक अवकाश आसा. गरबांचे बाबतींत कितले पयशे जमो जाल्यात ते हांव फाल्यां तुमकां लेखपाक दितलो. भोवन आनी भयणीनो, ह्या दिशेन आमी कॅलेंडर छापलेलें आसा 12 पानांचें आनी तें तुमकां आमी 100 रुपयांक विकता आनी हाचे तावन आयिल्लो पयसो गरबांच्या योजनाक आमी उपयोग करतले. तुमी थोड्यांनी येदळूच घेतलां, जे कोणी घेवंक ना तुमी घेया आनी हो 100चो एक नोट ह्या गरबांच्या कामाक आदार जावन दिया. आज एक विशेष दीस तुमकां कळीत आसा गे कसलो दीस म्हणून? कितें? व्हेरी गूड, तुमकां उडास आसा. हे पुणशेत आशिर्वचन केल्लो वार्षिक दीस आज आमी आचरण करते आसा. केदळा पुणशेत आशिर्वचन केल्लें गोता गे? 1996 जे कितें तुमी हांगासर पळयतात हे पुणशेत आशिर्वचन केल्लो दीस आयचो दीस तवळसो गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर बाजील सोज ताच्या आत्म्याक सर्वेस्पर देव शांती दिव. पूण आमी हांगासर आयिल्ल्या 1947 भारताक स्वतंत्र मेळिल्ल्या वर्सा आनी तुमी थंयसर मिसाच्या पयलीं आनी उपरांत कुमसराक वेतात आमचे कोंवताचें चापल थंयसर बाळका जेजूचें देवासांव सुरू जाल्लें तवळ आनी तवळ हांगासर भोंवतणीच्या कुटुंबाची मात्र देवासांवान भाग घेतालीं. आनी आज तुमकां कळीत आसा हर एका ब्रेस्तारा हांगासर 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार तावन धरून सांजेच्या 7:30 वरां पर्यंत. आनी तुमकां कळीत आसा कितलो लोक ह्या पुणशेताक ब्रेस्ताराचें धांवन येता म्हूण. आनी हांव चिंतिना आमच्या कर्नाटकांत खंय एक दुसरो जागो हर एका हप्त्याक म्हणले बरी इतली मिसां आसून इतलो भक्तीक जमो जावचो जागो आसा जाल्यार तें बाळूक जेजूचें पुणशेत बेकर्नकट्टे मंगळूर. आनी हाका कारण मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, न्हय आमी कर्मेलीत बगार हांगासर आसो बाळूक जेजू आनी तो तुमकां हांगासर ओडून हाडटे आसा. न्हय मास्त क्रिस्तांवांक बगार अक्रिस्तांव भावा भयणींक सयत. आनी हें ताचें व्हरतें आजाप आमी मानून घेता. आनी आज ह्या हें पुणशेत आशिर्वचन केल्ल्या वर्सुगे संदर्भी सुमार 20 वर्सां लागतात. आनी तवळ हें पुणशेत बांदलो पाद्र्याप म्हणचे उतरां म्हाका उडासाक येतात. तवळ म्हणटाले की येदें व्हड पुणशेत कित्याक गी म्हूण. आनी आज लोक म्हणटे आसा पुणशेत ल्हान जालें आनीक व्हड आसलें जाल्यार आमकां सगळ्यांक भितर बसोवन सुमिसान भाग्य येते म्हणून. भोवन आनी भयणीनो, ही जावन आसा बाळका जेजूची महिमा. दुसऱ्यान हांगासर हें पुणशेत आसा, भायर ग्रोट्टो आसा, थंयसर आराधनाचें चापल आसा, थंयसर कार्मेल सायबिणीचे ग्रोट्टो आसा. खंयसरी कोणाची नांवां बरयलेलीं दिसतात गे? ना, कोणाची नांवां बरयलेलीं दिसनात. आनी हांगासर येवचो भक्तीकी तांची नांवां बरयचें म्हणून आशेना. ह्या दिसांनी तुमी थंयसर फेस्ताक दान दिते आसात. आनी हर एकल्यान म्हणचें एकच, फादर म्हाका रिसिप्टाची गरज ना, म्हाका नांव सांगचें नाका, पूण आमकां जाय कित्याक म्हळ्यार आमकां सरकाराक लेख दिवंक आसा. त्या देखून तुमचें नांव आनी एड्रेस आमी जमो करता न्हय परगट करूंक बगाड सरकाराक दिवचे खातीर. भोवन आनी भयणीनो, असलें आमचें तुमचें उदार म्हूण जावन आसा. काल एकलो येवन म्हजे लागीं म्हणालो फेस्ता खातीर दान दिता आसतना, फादर आमी पयशे दिना जाल्यार आनी कोणें दिवचें, कित्याक हें आमचें पुणशेत. वय न्हय मात्र ताणें तुमचे सगळ्यांच्या मोतींत आसा की हें आमचें पुणशेत म्हूण
त्या देखून जेजून सांगलेले प्रमाणे उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळना जावं म्हणून तुमी हर एकले तुमचें उदार मन हांगसर दाखयतात. हांतली थोडी पुणशेत बांदतना आदार दिल्ली आज नात आमचे मदें. सर्वेस्पर देव तांकां सासणीक विशय फोव करूं आनी तुमी मालगडी हांगसर आसात आनी आतांय तुमी हर एकले हांगसर येवचे फुल ना फुलाची पाकळी दिवन तुमच्या मागण्यान ह्या पुणशेताच्या बऱ्या कामाक आदार दिते आसात. जायते स्वयंसेवक ह्या दिसांनी हांगसर सेवा दिते आसात आनी हांवें तुमकां म्हळें स्कॉलरशिपाच्या प्रोजेक्टाक कशें तुमी उदार म्हूण दाखयलां म्हूण आनी असल्या तुमच्या उदार मनाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजू तुमचेर आनीकय दाराळ आशिर्वादां वतूं आनी तुमी जोडलेले आशिर्वाद हेरां संगी वांटून घेवंक उदार मन तोच तुमकां फावो करूं म्हणून हांव मागतां. आनी ह्या संदर्भी बाळका जेजून ह्या पुणशेता मुखांतर केल्ल्या सर्व आजापा खातीर आमचेर वतलेल्या कुरपे खातीर घट्ट 2 ताळयो दिवन ताका आमी अर्गां पाठवया. देव बरें करूं. बाप जॉन सिक्वेरान 2 बूक बरयल्ले आसात. ताचे मोगाळ वेंगेंत तशेंच इंग्लिशांत इन इज एबायडींग लव आमकां हर एकल्यांक मागण्या जिवितांत मुखार वचूंक जाय आनी आमच्या मागण्याच्या जिविताक हे दोनी बूक गाईड कशें आमी उपयोग करी येता. तुमी ते स्टॉलान घेवचे. देव बरें करूं. आतां नव्याना खातीर दिंबे मोडया. जर भुरगीं आसा तर तांणी मुखार येवचें. वडिलांनी तांकां मुखार हाडचें. इस्कॉलाची भुरगीं तीं भायर आसात तांणी भितर येवचें. भुरग्यांनी दिंबी घालची. थोड्या भुरग्यांनी आलतारी वयर येवेत. वयर या भुरगीं वयर या आनीक वयर या आलतारी येवेत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन समुद्र संतोष म्हणटा समी जो मनशाचो ही जावन जियेलो 6 तराच्या गज आनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्याऱ्या शिकेलो जेजो मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र पारपळांतावन मनशांक तांच्या सर्गजांनी तो पावता. फ्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा कितले सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो आतां आमची जोड्या सगळीं दोळ्या आमचे दामप्या भुरगीं जेजूच्या हाजीरपणांत आमी आसा. ह्या पवित्र तळार आमी आसा. वडिलांनो तुमच्या भुरग्यां पासो तूं मागात. देवान दिलें वर्तें देणें जावन आसा तीं भुरगीं. ह्या भुरग्यां मुखांत तुमचें जिवीत संपूर्ण जालां. तुमच्या कुटुंबांत संतोष आयला. देवाचे विस्तार आशिर्वादा मोगू ह्या भुरग्यां मुखांत तुमच्या कुटुंबाचेर देवून आयला वतून आयला. ह्या भुरग्याक तुमच्या कुटुंबाक दिल्ल्या खातीर ते धन्या देवाक बळो जेजूक आमी अर्गां दिवया. हजार भक्तिका हांगा मागोवन ते भुरग्यांचे देणे पावली आसात. आज ते संतोष पावता आसतना वडिलांनो मलगड्यानो ह्या भुरग्यां पासून आमी मागया. तसो सर्वेस्व देव ह्या भुरग्यांक आशिर्वादांनी भरोवन दी.
जेजूच्या नांवांत तेच बाळक जेजूच्या नांवांत ह्या भुरग्यांक माखले जावन आसा. ताच्या नांवान माखली भुरगीं आज ह्या वेदी भोंवतणी आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारांत, फिरगस कुटुंबांत आसलेल्या सर भुरग्यांक बाळक जेजूच्या पांया तळ आमी समर्पया. त्या भावार्थान आमी मागया. देवाची भुरगीं आमी, तो आमचो देव. ह्या भावार्थान आमी मागया. जर खंयचें भुरगें शिकोवंक कश्ट जाता तर, खंयच्या पिड्येंत आसा तर, कितेंय मतींत त्या भुरग्यांत बेजाराय आसा तर, खंयचेंय दूख आसा तर, कितेंय उणें पोवन आसा तर, जावं बरो कुडीचें, जावं बरो मोतीचें, जावं बरो कुटुंबाचें, ह्या खंयची अस्कतकाय त्या भुरग्यांत आसा तर धैर्यान, भावार्थान, भरोशान बरोवन आमी बाळका जेजूक समर्पया. तसो बाळक जेजू तांकां आपण गूण करून दी. जशें तो पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन, पवित्र आत्म्याच्या बोळान ल्हान व्हड जावन देवाक विधेय जालो गी, तशेंच ह्या वेदी भोंवती आसली सर भुरगीं आनी आमी मोती गुडासा काडिल्लीं सर भुरगीं तेच पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन फळांनी बरोवन दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन मागया. ह्या भुरग्यांक जाय अशी जतन, ह्या भुरग्यांक जाय अशें मार्गदर्शन तांच्या वडिलांतल्यान तांकां मेळोवन दी. मोग, बरवसो, भावात क्रिस्ती मावल्या ह्या भुरग्याच्या जिवितान रुताळ जावन दी आनी क्रिस्ताचें रुपणें जावन देवाक महिमा जावची भुरगीं जावन दी म्हणून आमी मागया. आमची सर्व तेसावां, आमची सर्व मागणी, सर्व विनवणी बाळका जेजूच्या पांया तळ आमी समर्पण मागया. ए भगेवन जेजू बाळका, आनी तुजो हात बेसावन उखललो आसता, तुका पातयेन उलोवन मारतल्या सक्तां देनाय आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नामान मरे कृपेन मुरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळकाक माग संकार आनी आमचे मागणे. हे अजाबाच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजाचेर एक आकोल तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिनमतीन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी.